20 आणि 21 फेब्रुवारीच्या भारत बंदाक कदंबात तेंको दितली। कदंबाचे सगळे कर्मचारी बंदात वांटेकार जातले। कदंब कर्मचारी युनियनान हो निर्णय घेतलो। कदंबाच्यो सगळ्यो बसी 2 दीस बंद आसतल्यो अशें कदंबाचे कामगार फुडाऱ्यांनी जाहीर केलां। कदंब कर्मचाऱ्यांनी सोमारा पणजेचे कदंब स्टँडाचेर धरणे धरून बंदाविशीं जागृताय केली। कामगारांच्यो मागण्यो तडीक लागनात म्हूण कामगार संघटनांनी 20 आणि 21 तारखेर भारत बंदाचो उलो मारला। टोटल भारत बंद आहा तेन्ना आमी ताका सपोर्ट करता आनी कदंबाचे कामदार एसेंशियल सर्वीस जावं इवन नॅव्हिगेशन PWD वॉटर सप्लाय सगळे पळय बंद आहा ताका आमी ताका सपोर्ट करता आनी तेज्या बरा आमी 20 आनी 21 तारीख बंद दवरता कदंबा। आनी इतलें सांगूंक सोदता की हो CM जे प्रॉमिस करता तेन्ना सर्टन डिपार्टमेंटाक एक आपणाचे बेबी कशें सांबाळटा आनी कदंबा जेन्ना तेज्या फुडल्यान येता तेन्ना तो एक दोस्त करून आमकां पयस करून उडयता अशें आमकां दिसून आयलां। जे कदंबान डेलीवेजर बदली NMR आनी कोण कोण आसा पळय तांकां रेग्युलरायज करपाचो हो आमचो पयलो मुद्दो आसलो। दुसरो मुद्दो आसलो जी 6 पेची एरियस 2 इन्स्टॉलमेंट दिवं जाल्यार ती आमकां दिवचे म्हणून। तिसरो मुद्दो आसलो 2 वर्सांचो तेन्ना 2 वर्सांचो एक्स ग्रेसिया बोनस तो दिवंक नालो तोच दिवचो म्हणून। तिसरें बेजीक आनी ग्रेड पे आख्ख्या कॉर्पोरेशनाक जेन्ना 6 पे कमिशन इम्प्लिमेंट केलें तेन्ना प्रत्येक कामगाराची बेजीक आनी ग्रेड पे चुकयली। लुसोफोनिया गेम्साचे सब कमिटी वेल्यान गोंय ऑलिंपिक संघटनेचो अध्यक्ष श्रीपाद नायकान राजिनामो दिला तो फाटीं घेवचो म्हूण भाजपाच्या फुडाऱ्याचो भाऊचेर दबाव वाडूंक लागला। भाऊ कडेन उलोवन मुद्दो समजून घेतलो अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार म्हणटा। लुसोफोनिया गेम्साचे सब कमिटींतले अध्यक्ष पदाचो राजिनामो फाटीं घेवंक खासदार श्रीपाद नायकाचेर प्रचंड दबाव येता। राष्ट्रकुल खेळा सर्तीचे आयोजन समितींतलो राजकुमार संचेतीक लुसोफोनियाचो सल्लागार केल्ल्यान श्रीपाद नायकान राजिनामो दिला अशें PTIंतल्यान आयिल्लो रिपोर्ट म्हणटा। प्रुडंटा कडेन राजिनाम्या बद्दल उलोवपाक श्रीपादान न्हयकार दिलो। तवडकार म्हणटा भाऊचो राजिनामो आपणे फक्त वृत्तपत्रांत वाचला। अजूनय आमी पेपरान वाचलेलें आसा की अजून प्रत्यक्षांक रेजिग्नेशन म्हाकाय तशें स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे आसतना म्हजे कडेन पावलें ना। त्यामुळे ह्या विशया संदर्भांत हांव तसो खोलायेन आमी वचयलो हो विषय आसा जो पर्यंत रेजिस्ट्रेशन आयल्या नंतर ते पर्सनल डिस्कशन जाल्या नंतर त्या विशयातल्या संदर्भात फुडले विषय आमचा प्रयत्न आहे की स्मूथली ह्या सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे। त्याच दुकानातून समजा एखाद्या वेळी काही गोष्टी मिसअंडरस्टँडिंग झालं असेल त्याच गोष्टी चर्चा करून त्यानंतर पुढे आपण ते व्यवस्थित घेऊन जाण्याचा विचार करतो। श्रीपाद आनी ताचे जिओएतले वांगडी गुरुदत्त भक्ता तशेंच तवडकार हांची सोमारा बसका जाली अशें समजता। येणाऱ्या काळान भाऊ कडेन उलोवन प्रश्न सोडयतलो अशें तवडकार म्हणटा। नाही हांव तशें म्हणना मिसअंडरस्टँडिंग जाला अशें म्हणना की हातूंत जो रेजिग्नेशन दिल्लें आसा त्या संदर्भांतलो विशय आसा न्ही तो हांव पेपरांनी वाचलेलो आसा की रितसर जेन्ना म्हाजे कडेन पावतलो विशय आसा न्ही त्या संदर्भांत भाऊ कडेन जे आसा न्ही आमी उलोवप करतले आनी तातूंतल्यान ज्यो कांय गोश्टी आसा न्ही की समजा जाल्ले आसत जर जाय त्या संदर्भांत म्हजे सारको नेचर जो आसा न्ही की कोणा कडेन हातूंत वादांक पडपाचें ना किंवा हें स्मूथली वचचें किंवा स्पोर्ट्स हे एक बरे तरेन जावचें ह्या संदर्भांतलो म्हजो विशय आसा। त्यामुळे समजा गैरसमज जालो आसत जाय त्या संदर्भांत उलोवप करता तरी सर हय जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांवां मोती दोंगरावेल्या लोकांचो सरकारान सहानुभुतीन विचार करचो त्या लोकांचें पुनर्वसन जावंक जाय अशें काँग्रेसीन मागलां। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आनी खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मडगांवां मिडिया कडेन उलयतना ही मागणी केली। इतले तेंप काँग्रेसीन हो विशय तडीक लायनासतना हुमकळत दवरलो ही गजालय तांणी मिडियाच्या प्रस्नाक जाप दितना मान्य केली। राजकारण्यांनी आमकां वापरून घेतले असो आरोप मोती दोंगरावेले लोक करतात। थंयचे 300 फामिलीक कायदेशीर डॉक्युमेंट नासल्यार घरा खाली करपाची नोटीस कोमुंदादीन दिल्या। वास्को धरून ते सांग्यार धरून ते फोड्यापर्यंत मायनॉरिटीचे सगळ्यांचे 50-55 लोकांचे आयिल्ले आसात मेन डेलिगेट्स त्यांचे। Much prior to the government coming to politics, there were about 150 hutments in that area.
On 2 occasions, it has been declared as a slum area. There are notifications published on the Gazette. So on that background, as well as in the largest context of humanity, I as the President of Congress Party would feel that they should be rehabilitated. Unless there is a very concrete plan for rehabilitation, they should not be shifted and should not be destroyed. In fact, Digambar was just telling me, saying that he had 3 meetings with the Goa Rehabilitation Board, which was headed by Mr. Sisat. Even some survey was conducted. In what way that could be put in right. But then there should have been one footing. See, nobody likes illegal construction. Yeah. But then there are ways and means by which illegal constructions have been regularized all over the country. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.